Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. हो मोगाच्यानो आम्ही पवित्रत्म्याविषयांचे ऐकून असो. ही शिकवण आता आम्ही पवित्रत्म्याक आम्ही कशें समर्पण करचे, हाऊ टू फुल्ली सरेंडर टू द होली स्पिरिट म्हणलं विषय आम्ही ऐकून असो. एक भाग ऐकला, आज दुसरो भाग कशें आम्ही समर्पण करचे म्हणल्यार हो शिकवणदार 3 कीज दिता, चावयो दिता. सांगले त्यो चावयो खंयचो? पयले जावन आसा सत जाणा जावचे, सत जाणा जावचे मोगाच्यानो. होय आमकां पवित्र आत्म्याविषयांत जेजू सांगता, पवित्रत्व आयिल्ल्या वेळार तो तुमकां देवाची सतां उगडापी करतलो आनी तुमकां संपूर्ण सतांत व्हरून पावयतलो. आमकां संपूर्ण सतांत व्हरून पावयतलो म्हण जेजून सांगला. आनी सत तुमी जाणा जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितले म्हणून जेजून सांगला. ह्या देखून आमी पवित्र आत्म्या विशयांतच चुकीन आसिनाजो. पयले सत जावन आसा पवित्र आत्म्याक आमी समर्पण करच्याक मोगाच्यानो. पवित्र आत्म्याक आमचें समर्पण आमी करचें जाल्यार पयल्या सुवातेर आमी जाणा जावंक आसा ज्या घडये हांवें जेजू क्रिस्ताक म्हजो सोमी आनी धनी म्हणून स्विकार केलें, म्हज्या पातकांचें दूख धन तो म्हजो सोडवणदार म्हण स्विकार करून ताका म्हज्या खाजदान स्वागत केलें, त्याच घडये पवित्र आत्मा म्हजे थंय येता. हे सत आमी जाणा जावंक आसा. हे सत जाणा जावच्या बदलाक आमी कितें करता, आमी सबार तरान डिस्ट्रॅक्ट जातो. कशें पळया, सबार फावटी आमी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या मनशांक पळोवंक पुरो, जावं पुरो एकलो बरो प्रिचर आसा ताका आमी पळयता. आनेकलो प्रवाद करता, बरोकन प्रवाद, ताणें सांगिल्ले प्रवाद पुरो सत जाता ताचें पळयता. आनेकलो माथ्यार हात दवरतात, थप्प करून पडटात, डेलिव्हरन्स जाता. आनेकलो कसली व्हड पिडा आसूं ताणें माथ्यार हात धरून मागता आसतना ती पिडा ना जाता. कॅन्सर आसूं पुरो, किडनी फेल जाल्लें आसूं पुरो, कितें आसूं पुरो, ताका ती पिडा गुण करची सकत, आजापां करची सकत. हें पुरा दुसऱ्यांत आमी पळयतना हें म्हाकाय जाय, हांवें ताचे बरी जावंक जाय, अशी आमी डिस्ट्रॅक्ट जातो. पवित्र कितें करता आनीकल्या थंय तें आमी पळयता, पूण म्हजे थंय पवित्र आत्मा आसा म्हणलें सत विसरता. आमी संवसाराक मागन जाता, आमी सबार ताळे आयकूंक सुरू करता. डिस्ट्रॅक्शन म्हणटना सबार रितीक संवसारी ताळे आयकता, तेंय पळयता, तें आयकता. हांगा आमकां आमचे म्हजे भितर, म्हजे थंय म्हजे सोय पवित्र आत्मा आसा. त्या भावाक त्या भयणीक उपयोग ताचो सततच आत्मा म्हजे भितर आसा म्हणलें हें सत आमी विसरता. हें विसरलेल्यान आमी आमचेच तकी प्रयत्न करता, हांवें पवित्र आत्म्यान भरिजे, हांवें पवित्र आत्म्यान भरून तें करिजे, हें करिजे, अशें आमी पयलें सत विसरता. आनी सतां हांवें येदाळ सांगिल्ल्या बरी पयलो कोरिंथीयांक बरयल्लें पत्र 2ऱ्या अध्यायाचें 14वें वचन अनेक फावटी आयकाय आमी. येदाळाच आयकलां, परतून अनेक फावटी वाचपय. पूण आपल्या सैमा प्रमाणे जियेता तो मनीस, आपल्या सैमा प्रमाणे जियेता तो मनीस देवाच्या प्रेरक आत्म्यातान, देवाच्या प्रेरक आत्म्यातान येतात त्यो संगती, येतात ती सतां संगत्यो मानून घेना. मानून घेना.
ताका त्यो 21 पोंडशे दिसता. आत्मीक दृश्टेन आत्मीक दृश्टीन वरून पळोवची गरज बरोवन पळोवची गरज देखून ताचे वरवीं देखून ताचे वरवीं त्यो आटोवंक जायना. त्यो आटापूंक जायना. संवसारी मनीस जो नॅचरल मॅन म्हणतो तो खाली संवसारी दृश्टीन पळयता. ताका आत्मीक संगत्यो आटापूंक जायनात, समजनात, तो डिझर्न करूंक शकना. ती उंचलीस जाता. देखून सांग पावल आमकां कोरिंथ एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत पयल्या अध्यायांत 18व्या वचनांत अशें सांगता, तुमकां केसल्या भरवशाक आपयिल्लें आसा. म्हणलें तुमी जाणा जावच्याक तुमचे अंतस्करणाचे दोळे देव उक्ते करून दी. हे अंतस्करणाच्या दोळ्यांनी समजून काडची सताय. पवित्रत्व म्हजे भितर आसा म्हणलें सत म्हाका पवित्रत्म्यानच उगडापें करीत. हे सत हांवें जाणा जावच्याक म्हजे अंतस्करणाचे दोळे पवित्रत्म्यान उक्ते करले. पवित्रत्म्यान उक्ते करन तो भावार्थी म्हाका दिजे. हो म्हजे थंय पवित्रत्व आसा. हांव पवित्रत्म्याचें मंदिर. म्हजे थंय आनी म्हज्या सांगाता पवित्रत्व आसा. हांव खंय गेल्यार तो म्हजे सवय आसा. तो म्हाका सोदून व्हरता. हांव हें सरेंडर जावंक आसा तितलेंच. हें सत हांवें मानून घेवंक आसा. नाजाल्यार हांव केदोळ मनशेर हांव आणखी म्हज्या सैमीक रक्तमांसाच्या बंदवणेंत आसा. ते जाल्यार हांव देवाचो पूत. म्हाका पवित्रत्व लाभला. पवित्रत्म्याद्वारे हांव बापाक आब्बा बापा म्हणून मारूंक शकता. पवित्रत्म्याद्वारे हांव जेजूक म्हजो सोमे आनी धनी म्हणूंक शकता. म्हणली ही सतां रक्तमांसाच्या बंदवण्यांक रक्तमांसा प्रकार हांव जियेतना म्हाका मानून घेवंक जायनात. पळय म्हाकाच्या न्हू त्या देखूनच पयल्या सुवातेर ही सत हांवें जाणा जावचें आनी त्या जाणा जावच्याक म्हाका तें उगडापण जाय. जे पवित्रत्म्यान उगडापें करीजे. पवित्रत्म्यान उगडापें केल्ल्या वेळार हांव पवित्रत्व म्हजे भितर आसा. म्हजे सवय आसा. म्हाका हांवें पवित्रत्म्याक समर्पण दिजे. पवित्रत्व कितें सांगता तें हांवें आयकाजे. ताणें वच म्हणल्या कडेन हांवें वचचे. तो कितें कर म्हणटा तें हांवें करीजे. अशें म्हजें संपूर्ण समर्पण करूंक ही सत हांवें जाणा जावचें गरजेचें. ही पयली की. दुसरी की जावन आसा सीक. ताका हांवें सोदचें. पवित्रत्म्याक हांवें सोदचें. कशें? सगळ्या म्हज्या काळजान हांवें सोदूंक आसा पवित्रत्म्याक. ही अंगाई आमी मस्तपटी तेंच करता. आमी पवित्रत्म्याक सोदच्या बदलाक मोगाचे न्हू पवित्रत्म्याक आमी सोदच्या बदलाक आमी कितें करता? ताचें तो कितें करता, तो कितें करूंक शकता म्हजे थंय तो आमी चढता तें कित्याक तशें जाता म्हळ्यार पळया आमी अनेक भावाचे गिफ्ट्स पळयता. अनेक भावा थंय आसले स्पिरिच्युअल गिफ्ट्सांत दोन तरे आसात. आत्मीक देणी सांग पावल पयल्या पर्यंत घरांक बरयल्ल्या पत्रांत 12व्या अध्यायांत ती गिफ्ट्स आमी पळयता. ह्या भावातय हें गिफ्ट आसा, ह्या भावातय हें गिफ्ट आसा, ह्या भयणीतय हें गिफ्ट आसा, तो फादर तसो आसा. हें आमी पळोवन आमी पवित्रत्मय म्हजे थंय तेंच करूंक शकता. आमी पवित्रत्म्याक सोदच्या बदलाक ताची कामां पळय कामां सोदता. म्हाका तें जाय. पूण ताणें त्या भावान त्या भयणीन त्या फादरान कशें आपणाक संपूर्ण समर्पण दिलां पवित्रत्म्याच्या ताब्याक. तो पवित्रत्म्याचो ताळो कसो आयकता. ताचें जिवीत
कशें पवित्रत्म्यान भरला ते पळयना. ती कामां पळयता, पवित्रत्म्याची कामां आमी पळयता. पवित्रत्म म्हज्या जिवितांत कशें आपलो प्रभाव घालूंक शकता ते आमी पळयता. पूण जेजू कितें म्हणटा आमकां लुकाच्या वांजेलांत 11व्या अध्यायांत 9 ते 13 वचनांत, लूक चॅप्टर 11 वर्स 9. देखून हांव तुमकां सांगता, देखून हांव तुमकां सांगता, घेतल्यात, मागा आनी तुमी घेतल्या, सोदा आनी तुमकां मेळटले, सोदा आनी तुमकां मेळटले, ओडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. वडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. पळय हांगा जेजू आमकां मागूंक सांगता, सोदूंक सांगता, बडोवंक सांगता. आतां आमी कितें सीक हिम, सोदा म्हणून आयकात. जेजून आमकां दिवन आसची आज्ञा निरंतर मागूनच रावूंक ना. देव आमचो उतार मुखार आमकां वत आसा. खोट्यांनी नसते तुमी तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवन जाणा आसत जाल्यार आपणा लागीं मागतल्यांक देव कितल्या व्हडा मापान पवित्रत्म दिवचो ना. देव तो आपल्या बसवण्यांक विश्वास दितो आनी आपल्या भुरग्यांक आमी ताची भुरग्यां बरी आमी मागल्या त्या बावरतान, त्या विश्वासान, त्या सादेपणान, त्या नेणटेपणान, त्या भोळेपणान, त्या खालतेपणान जे आमी मागतो म्हजो देव. देखूनच आमकां धिरासाण्यान मागता, विथ कॉन्फिडन्स, धिरान मागता, विथ कॉन्फिडन्स, विथ फेथ. बावरत आसचे, कॉन्फिडन्स आसचे, आनी आमी एक फावटी मागल्या तक्षण दिता. जेजून सांगला न्ही की जे कितें तुमी मागलें मेळ्ळें म्हणपाक तिया. आनी पवित्रत्म्याक मागतना देव दिनासतना रावता की ताणें जेजूक आपल्या पुताक बलिदान दिवन, बलिदान केलें आमचे खातीर दिवन, आनी पवित्रत्म त्या वरवीं आमकां फावो केल्लो आसतना आमी पवित्रत्म्याक दी म्हण मागतना निरंतर मागून रावचे ना. त्या घडये आमी त्या बावरतान ही बसवणी म्हजे खातीरच, देवाच्या पुता तुमच्या खातीर ही बसवणी म्हणून हांव मागतना, तुमी मागतना तो पवित्रत्म दिवनच दिता. म्हणून गरजेचें कितें आमी पवित्रत्म्याक सोदचें. पवित्रत्म्याक सोदचें न्हू. सोदचें म्हळ्यार आमी मागण्याद्वारी मागूंक आसा. कितें मागचें? व्हडली मागणी करीचे म्हण ना मोगाचें. व्हडली मागणी करीचे म्हणना. भारीत अशें सोबीत मागणे तें व्हडली उतरां अशें पुराय करून मागचें. एक सादेपणान, काळजान, प्रामाणीक काळजान जावन तुजे ते उद्गार आयिल्ल्या वेळार पवित्रत्म तुका चलोवन वता. पवित्रत्म्या हांव तुका जाणा जावंक आशेता. पवित्रत्म्या तुजी वाट म्हाका कळीत कर. तुज्या मार्गान हांव चलोवंक आशेता. म्हजें समर्पण संपूर्ण तरान हांव करूंक आशेता. पवित्रत्म्या तुज्या प्रसन्नतेंत, तुज्या हाजरपणांत, तुज्या समोर हांवें जिवंक म्हाका शिकय. अशें काळजान जावन आमची मागणी आयिल्ल्या वेळार पवित्रत्म संपूर्ण तरान आमचो ताबो घेता. आमचो ताबो घेता पवित्रत्म. वय मोगाचें न्हू. देखूनच जेरेमाया प्रवादी मार्फत देवाची बसवणी अशी आसा. जेरेमाया 29 वर्स 13 कितें म्हणटा पळया. तुम्ही म्हाका सोदताना, तुमी म्हाका सोदताना हांव तुमकां मेळटलो. हांव तुमकां मेळटलो. वय तुमच्या सगळ्या काळजान, तुमच्या सगळ्या काळजान तुम्ही म्हाका सोदताना तुमी म्हाका सोदताना
तुमचे सोवे असलो हांव तुमचे सोवे असलो आसलो तुमका मेळटलो तुमकां मेळटलो उलयता तो सर्वीस उलयता तो सर्वेस्पर. पळया मोगाचे न्हू, सगळ्या आमच्या काळजान सोदूंक आनी तशें सोदल्या वेळार हांव तुमकां पळोवंक मेळटा. देवाची बसवणी आमी आमच्या सगळ्या काळजान सोदतेचो संगीत ही प्रश्न जावन आसा. आमी पवित्र आत्म्याक कित्या खातीर सोदतेचो संग? पवित्र आत्म्याचे इन्फ्लुएन्स आमी सोदतेचो संगीत या पवित्र आत्म्याचे हाजरपण आमी सोदून आसा. नो डाउट पवित्र आत्म्याचे इन्फ्लुएन्स आमकां ट्रान्सफॉर्म करता, आमकां रुपांतर करता, पूण ताचे पयले हांवें पवित्र आत्म्याचो एक लागशिलो निकट संबंध दवरूंक आसा. क्लोज रिलेशनशीप, क्लोज कनेक्टिविटी. हांवें ताका ताचे सोयें संबंधांत जियोंक, ताच्या मोगांत जियोंक, तो कितें सांगता तें आयकूंक, तो कितें कर म्हणटा तें करूंक तयार आसूंक. म्हजें जिवीत संपूर्ण तरान समर्पण दिवन ताका सोदूंक आसा. अशें सोदता आसतना, अशें ताचे मुखामोळ पळोवंक आसतना खंडीत जावन आमकां ती बसवणी सगळ्या तुमच्या काळजान तुमी सोदतेल्यात आनी तुमकां हांव पळोवंक मेळटलो म्हणली बसवणी आमच्या जिवितांत जारी जाता. न्ही पवित्र आत्म्याचें काम कितें तें पळोवचें न्ही हांवें. म्हाका जाय पवित्र आत्मो. तो म्हज्या जिवितांत कितें काम करता तें ताची खुशी, म्हजी खुशी न्ही, ताची खुशी. ताच्या खुशेचे म्हज्या जिवितांत करता. आत्मीक देण्या विशयांत सांगतना सांग पावलो एकल्यांक एक देणें दिता. तें खंयचें देणें दिचें ताची खुशी. हांवें त्या भावाक दिल्लें देणें म्हाका जाय म्हणून जायना. त्या ताच्या ओपारीन दिजें तें तुमी सारकें आयकलां जाल्यार मोगाचें न्हू, थंय अशें बरयल्लें आसा. तो धनी तांकां दितना एकल्याक 5 देणें दिलें, एकल्याक 2 दिलें, एकल्याक 1 दिलें म्हणटना थंय पयलें उतार अशें आसा, तांच्या सामर्थीक सरी जावन अकॉर्डिंग टू देअर कॅपॅसिटी. म्हाका ती कॅपॅसिटी ना जाल्यार हांव तें देणें पूर्ण दवरता, तितल्यान जावन दवरता. ताका धन्याक गोत्तालें हाका एक देणें मात्र हांवें मॅनेज करवे, ताची कॅपॅसिटी इतलीच. तशें आसतना मोगाचें न्हू, हांव व्हड शिकोणदारांक, व्हड वाजापा करतल्यांक, इव्हँजलिस्टांक तांणी जमा जातना 5,000 जाण, 10,000 जाण, 25,000 जाण जमा जातात. पूण हांव ताचे बरें जायचें म्हळ्यार म्हाका ती कॅपॅसिटी ना जाल्यार दिवचें कशें. ताच्या की पयलें हांवें पवित्र आत्म्या तुजें हाजरपण म्हाका पळय, तुज्या हाजरपणान म्हाका जियोंक शिकय, तुज्या हाजरपणान म्हाका लिपय, तुजें मुखामोल म्हाका दाखय. होय हें हांवें मोगाचें न्हू. तिसरें जावन तिसरी चावी सरेंडर. कितें? आमचें समर्पण. आमी संपूर्ण तरान समर्पण दिवंक आसा मोगाचें. संपूर्ण तरान समर्पण दिवंक आसा. समर्पण म्हळ्यार कितें? समर्पण म्हळ्यार म्हजें म्हणलें लेट गो म्हणटात. लेट गो. हांवें अशी मूठ धरल्या हे सोडूंक आसा. ह्या मुठींत सभार तराचे म्हजे चिंता आसा. पळया, सरेंडर म्हणटा आसतना आमचें हें काळीज आसा न्हय. ह्या काळजाचें दार हांव उक्तें करता. पवित्र आत्म्या तूं ये म्हाका चलून व्हर. पूण ह्या काळजांत कितें आसा? 10 कुडां आसात.
तातूंत एक गेस्ट रूम आसा. गेस्ट रूम हांव गेस्ट रुमाचे की ओपन करता. पळयत तुमी ह्या रुमान तूं राव ना मगाच्यान ना. पळयत मग धनी म्हणतो आमी स्वामी आनी धनी हय की नाही. तो धनी जाल. इफ इज लॉर्ड ऑफ माय होल हार्ट. सगळ्या काळजाचो धनी. लॉर्ड ऑफ माय होल लाईफ. माझ्या सगळ्या जिविताचो धनी. त्या देखूनच हांव जर तर एक गेस्ट रुमाची बागी लूक तेंका त्या रुमान तूं राव म्हणटा पळयत ना आमकां चलून ना. ही विल नॉट टेक कंट्रोल. ही विल नॉट टेक कंट्रोल ऑफ अस. आमी म्हणूंक पुरो टेक कंप्लीट कंट्रोल. पूण ते कंप्लीट कंट्रोल काणयोंक आमी सगळीं दारां उक्तीं करीजे. सगळीं दारां खबर पटी आमी कितें करता आमची दारां उक्तीं करना. आमीच कंट्रोल करता. आमीच कंट्रोल करता. पळया मस्तपची आमी भियेता. आमी भियेता. कितें म्हजें कॅरियर हांवच कंट्रोल करूंक पळयता. म्हजें रिलेशनशीप चिंत्या आमचे संबंध कितें म्हणी बिगडल्यात आनी कितें म्हणे समाजायचे हांवच कंट्रोल करूंक पळयता. हांवच सामा करूंक पळयता. पळयत म्हाका हांव आपयता हे म्हणटा. पूण ताका तें कंट्रोल करूंक ताणें हँडल करूंक हांव सोडना. तशें आसतना तें कंप्लीट सरेंडर जायना. देखूनच एब्सोल्यूट सरेंडर म्हणटात. टोटल सरेंडर. एब्सोल्यूट सरेंडर. संपूर्ण तरान हांवें समर्पण करूंक आसा. समर्पण दिवंक आसा संपूर्ण तरान. खंयचेय ते आसूं दी. खंयचेय विशय आसूं दी. आतां सांगल्या बरी म्हजें कॅरियर आसूंक पुरो. म्हजें रिलेशनशीप आसूंक पुरो. म्हजें फ्युचर आसूंक पुरो. म्हजें भें आसूंक पुरो. फियर्स ह्या म्हजें आनी खंयचोय समस्या म्हजे डिझायर्स कितेंय आसूं ते हर एक हांवें पवित्रत्म्याच्या कंट्रोलाक दिवन सोडिल्लें. आनी सरळ जावन कितें म्हणजे नॉट माय विल लेट दाय विल बी डन. म्हजी खुशी न्हय बाबा तुजी खुशी जावं म्हणूंक आसा. आनी जेजूच सांगता हे सरेंडर जावच्या विशयांत लुकाच्या वांजेलांत चॅप्टर 9 वर्स 23 अशें सांगता. लूक चॅप्टर 9 वर्स 23. उपरांत सोमेस्ता लागीं उलोवन तो म्हणालो कोणी जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी व्हरतात तो आपणाकच इन्कार करूं आपलो खुरीस दिसान ती सुकोल घेवन आणि म्हज्या फाटल्यान पळया मोगाच्यो न्हू 2 उतरांचेर आमी गमन दिया. खंयची ती 2 उतरां. आपणाकच इन्कार करूं. आपणाकच इन्कार करचें म्हळ्यार कितें जे म्हज्या खुशेचें जे कितें हांव करूंक येता ते इन्कार करिये ना. हांवें एक फावटी म्हाका पवित्रत्म्याक समर्पण केलें जाल्यार हांवें करचें न्ही. म्हाका इन्कार करचें. म्हजी खुशी न्ही. दुसरें मोगाचें न्हू सरेंडर म्हणटाना आमी एब्सोल्यूट सरेंडर म्हणटाना जेजून सांगून आसचें भोव मुख्य उतार तें दिसान दीस एवरी डे डे बाय डे. पळया मोगाच्यो न्हू आमी एक फावटी म्हणूंक पुरो सगळो जेजूक समर्पिता. एक फावटी म्हणल्यार तक्षण जावं ना मोगाच्या बाबा भयणी. तें समर्पण
एव्हरी डे, दिसान दीस सकाळी उठताना हांव म्हणूंक पुरो पवित्रात्म्या आयचो दीस तुका समर्पण दिता, तूं म्हाका चलय. आनी जिंती हांव ऑफिसाक वयताना थंय एक प्रॉब्लम म्हाका राखून आसा. ते प्रॉब्लम म्हज्या जाणवायेन सॉल्व करूंक वयतांगी त्या वेळार म्हाकाच डिनाय करन ना. हांवें पवित्र आत्म्याक सकाळी सांगलां, आयचो दीस तुका समर्पण दिता, तूं म्हाका चलय पवित्र आत्म्या म्हणून हांवें सांगलां. त्या वेळार हांव म्हज्या मोतीच्या उडासाक म्हजें समर्पण उडासा करतांगी या विसरता. म्हजे समर्पणच विसरून येता. हांवच हँडल करूंक येता आनी हँडल करून हांव चलो वता. हांव चुकतां त्या घडींत. उपरांत हांव अयो कसलें पिशेपण हांवें केलें. पवित्र आत्म्याचो ताळो हांवें आयकूंकूच ना. पवित्र आत्म्या कडेन हांवें विचारूंकूच ना. हांवें त्या एका शिकवणेंत पवित्र आत्म्या म्हज्या आदाराक पाव म्हणलें शिकवणेन सांगितलें. ह्या घडींत म्हाका प्रॉब्लम आयिल्ल्या वेळार हांवें म्हज्या आदाराक पाव पवित्र आत्म्या म्हळें गी. म्हजें समर्पण हांव कशें करनासा. दिसान दीस म्हजो कुरीचो उंचें, दिसान दीस म्हाका इन्कार करचें. कसलेय घडये तुमी उदाहरण खंयच्याकी अप्लाय करतात न्ही. आमच्या त्या दिसांत आमकां मेळचे व्यक्ती आसूंक पुरो, तांचे कडेन आमचें उलोवणें आसूंक पुरो, तांचे मार्फत आमकां भोगना आमकां जावचें आत्मान आसूंक पुरो, या तांचे तोंड आमकां मेळची निंदा आसूंक पुरो. आमी मेळचे सर व्यक्ती, आमी करचो त्या दिसाचो वावरांत आमकां फोलोवचे कश्ट, त्रास, अनानुकूल, समस्यो आमच्याच कुटुंबा जिवितांत त्या दिसा म्हजो संबंध म्हज्या पत्नी सोवें, म्हज्या भुरग्यां सोवें, म्हज्या भाव भयण्यां सोवें, आमच्या वैयक्तीक जिवितांत त्या दिसा हांवें म्हाका डिनाय करूंक आसा. हांवें पवित्र आत्म्याच्या कंट्रोलाक म्हाका समर्पण दिवंक आसा. सरेंडर म्हळ्यार हांवें संपूर्ण तरान तूं म्हजें जिवीत चलय, म्हाका तुजें जिवीत कितें, तुजी खुशी कितें. इवन हांवें गेल्या त्या शिकवण्यान सांगले बरी हांवें उलोवचें सयत पवित्र आत्म्या कडेन विचारचें. हांवें अशें सांगूंक गी, हें उलोवण्या सारकें गी, हें करचें सारकें गी, पयलें विचारचें. जेजूच सांगिल्लें न्ही, गेल्या त्या फावटी हांवें सांगिल्लें आसा, जेजू सयत बापान दाखयल्लें मात्र करता म्हणटा. बापान दाखयल्लें सोडून जेजू करना. अशें आसतना मोगाच्यान आमी सरेंडर म्हणटाना आमी खंयच्या उद्देशान आमी सरेंडर जातात आसा. खाली पवित्र आत्म्याचे इन्फ्लुएन्स म्हज्या जिविताचेर, ताचो प्रभाव तो म्हज्या मार्फत कितें करूंक शकता, ताची कामां हांव पळोवन तशें सरेंडर जावंक वयता सांगी ना. हांव म्हणलें कांयच ना. वय हे सरेंडर पावलान सांगिल्लें बरी, जियेता तो हांव न्ही, बघा जेजू क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. पावल आपूण संपूर्ण मेल्लो. हांव म्हणल्यार आमी मरूंक आसा. हांव म्हणल्यार सेल्फाक आमी मरूंक आसा. पवित्र आत्म्याक जेजूक आमचे थंय जियोंक सोडूंक आसा. हें मोगाचें न्हू सरेंडर. आतां मुखल्या भागांत हें सरेंडर करचें कशें
कितल्या थरान मी सरेंडर करूंक आसा म्हणलें आमी मुतल्या भागांत जाणून जावया. आता ह्या घडये आमी ल्हानशें मागणें करया. भोव मुगळा पवित्रत्म्या धन्या देवा, सांतीसीम त्रिंदादीच्या तिसऱ्या जणा म्हाका तूं स्वीकार कर, म्हजें समर्पण स्वीकार कर. हांव म्हणलें म्हणजे थंय कांयच ना जावं दी. सांत पावलान सांगलें बरी जियेता तो हांव न्हय, मगर जेजू म्हजे थंय जियेता. हे म्हजें जिवीत जावं दी, हे आमचें जिवीत जावं दी. आमी असलें समर्पण करूंक तुमचो आमकां कृपा दिवन चलून व्हरू. खालतेपणी मागता जेजूच्या नांवान बापाच्या महिमे खातीर. आमेन, आमेन, आमेन.